इसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। संजय राऊत गोंयांत गरजे भायर लुडबूड करता। गोंयांत बरे रितीन सरकार चल्ला। इतल्या वर्सांनी महाराष्ट्रांत शिवसेनेचें सरकार आयलां। थंय तांणी लक्ष दिवचें आनी शेतकाऱ्यांचे प्रश्न सोडोवचे। गरजे भायर गोंयांत लुडबुडचो न्हय म्हूण उपमुखेलमंत्री कवळेकारान संजय राऊताक शिटकावणी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोवा फॉरवर्ड शिवसेना आणि बाकीची पार्टी आहा पळय ती आघाडी करून आताच्या सरकाराक मातशें अडचणीत हाडपाचो प्रयत्न करता। जे काल संजय राऊत आणि जो स्टेटमेंट दिला महाराष्ट्रा रावून हे काल दिसभर हे गोंयकारांचे बरें मनोरंजन जाल्लें आसा। कित्याक तेणी जे केला ताका म्हाका दिसता महाराष्ट्र आणि गोंय हेजो फरक खबर ना। गोंयचे लोक जे आसा शिकलेले लोक सुशिक्षीत लोक आसात आणि ताका लागून हे जे महाराष्ट्रा जातले जशें गोंयांत जातले असले कितें सपन पळोवपी लोक त्या सपनाची न्हू ती तांकां तें खबरच ना गोंयांत कितें चल्लां तें। गोंयांत खूद जे शिवसेनेचे नेते म्हणटा ते जे अशें उलयतात तांकां तेंचें अस्तित्व पयलीं पळोवपाची गरज आहा। गोंयांत शिवसेनेचे आज पर्यंत कितले आमदार येयले, एक सिंगल आमदार ना। आणि त्या राज्यात वचून जर आमी महाराष्ट्राच्या धर्तीचेर फॉर्मुला आमी करतले म्हणल्यार ही खंय तरी गोंयकाराची फसवणूक गोंयकार फसवून घेवचे नात पूण मनोरंजन जाल्लें आसा। काल ते दिसभर जेन्ना सोशल मिडियाचेर हे जर व्हायरल जाल्ले प्रमाणे सगळे ल्हान भुरगो तो नेणटो जाणटो म्हणून सगळ्यांकच कोणाकच पडचे ना। येवन तेंचे हांगाचे स्थानीक शिवसेनाचे कार्यकर्ते आसात तांकां सुद्दां पडचे ना। आणि ह्याच गजालीचो जे तेमी महाराष्ट्राक केले त्या प्रमाणे करतले म्हणटा जाल्यार हांगा NCPचे अध्यक्ष तुजे फिलिपांनी वेगळेच कितें सांगले आसा असले कांय केन्ना उलोवप जालेच ना। जे काँग्रेसचे अध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर हाणें म्हणला की आमी जर अशें केलें जाल्यार आमकां दुसऱ्याची कोणाची गरज ना। जर अशें चर्चिलांनी कितें वेगळें सांगलें आसा NCPचो एकमेव आमदारान जाल्यार संजय राऊत आमचे जे आसा थंय त्या खंयची सपन पडली दिसाची हे टोटल लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न। आनी असले जे लिडरांनी जे महाराष्ट्राक जे गव्हर्मेंट घडोवन हाडला त्यांनी असले नाका जाल्ले स्टेटमेंट दिवपाचे सोडून त्यांनी एटलिस्ट त्या भागांनी जे कितली वर्सांनी गव्हर्मेंट येयला शिवसेनेचो की शिवसेनेचो चीफ मिनिस्टर जाला जाल्यार तो शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आसात थंय गांभीर्यान चिंतचे, थंय सिरियसली काम करचें न्हू म्हणून हे गोंया भितर हे कित्याक करप। गोंया भितर सरकार जे आसा ते स्ट्रॉंग आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात CM आमचे आसात तेजे फाटल्यान सगळे भक्कम 27 आमदार आसात। डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन कॉन्फिडन्साक घेवन वचपी फुडें आणि सगळ्यांक बहुजन समाजाचे सरकार ह्या पद्दतीन सरकाराचो चल्ला।